सध्या वेल्या कणग्या पंचायतीन गेल्या आयतारा हांगा ग्रामसभा जाली तेन्ना हांगा टेन्स सिच्युएशन जाल्लें तेन्ना मागीर ग्रामसभा बरगोस जाल्ली। आयज PDO हांगा इन्स्पेक्शनाक गेल्लो नेमकें कित्याक जाल्ली ह्या बी सगळें उलोवपाक तेन्ना तेज्या नदरेन सगळें तेंच्यांनी हाडलें। प्लस जालें कितें जी सेक्रेटरी आहा तिजेर सगळे आरोप आहले। आमी तिका विचारलें की तुमी अशें अशें केलां तिणें सगळे आरोप फेटाळून लायले आनी आमी सरपंचा कडेन बी सगळे उलयली। तेंच्यांनी आतां निर्णय घेतला की विजिलन्सान वयतले आनी कंप्लेंट दाखल करतले। हांव आरती प्रवीण शाली, सरपंच वेल्ला काणकोण। तुमकां खबरूच आसतलें की आयतारा आमच्या ग्रामसभेक केदो व्हडलो इशू जालो सेक्रेटरी खातीर। तेजे पयलीं आमची मंथली मिटींग आसली शेनवारा, तेन्नाय बी व्हडलो इशू जाल्लो आमचो। तेन्ना आमच्या सेक्रेटरीन निकिता परब आसा तिणी एक लायसन दिवन उडयलें। म्हणजे ते एक्चुली आमी इन्स्पेक्शन मागलेलें म्हटल्यार आमच्या बॉडी फूल कॉन्फिडन्सान घेयन आसतना तिणी ते इशू केले। म्हाका सुद्दां तेणी एकदां सुद्दां सांगूंक ना की आपूण ते इशू करता म्हणून। आनी जेन्ना आमी ते मिटिंगेक तेंचे म्हणजे लास्ट मिटिंगेची प्रोसिडींग आसतना आमकां ते विचारलें आमी तिका जाल्यार तिणें आमकां कांयच रिप्लाय दिवना कित्याक तिणी ती ऑलरेडी दिल्लें न्ही, कांयच ती रिजन सांगिना न्ही। पूण आयज आमचे मदीं हांगा व्हिडियो येयल्लो तें विचारपाक आनी व्हिडियो तेणी आमकां कांय डिसिजन कितें तें सांगूना आमकां। ते म्हणल्यार आमी कांय करूं शकना, तुमी फुडें वचा म्हणून। मागीर आमी आतां डिसिजन घेतला की तिजेर आतां केस घालपाची, विजिलन्सान वयतली आमी। व्हिडिओचेर केस ना, व्हिडिओचेर सेक्रेटरीचेर। आनी तिणी बी हांगासर खूब मिसबिहेवियर केला सगळ्या स्टाफांक, तशेंच आमकां पंच बॉडीकूय सरपंचाक सुद्दां ती रिस्पेक्ट दिना। आनी आमी आतां प्रोसिडींग बूक आमचो तो बरयल्लो आसता पळय लास्ट मिटिंगेर तोय बी आमी आतां सील केला कित्याक तेजेर आमी तिका आनी कांय बरोवंक दिवची ना। कित्याक तेजेर ती आनीक कितेंय बरोवं शकता न्ही, कित्याक कितकोसोच जागो सोडलेलो आसा तिणें। म्हणजे ती मदीं कितें बी रेजोल्युशन पास करूं शकता आमचें नांव बरोवन, म्हणून तो बी आमी सील केला। आता म्हणजे पंचायत मंडळ आसा तेंच्यांनी म्हणजे सरपंच आसा किंवा पंच मेंबर आसा तेंच्यांनी तुमचे आरोप केला की तुमी हांगा खूब दादागिरी करता आनी छळणी करता, तुमकां कितें म्हणटा? हांव दादागिरी करिना, हांव दादागिरी कडल्यार हांव कडल्यान उलयत न्हू, दिसलेलें तुमकां व्हडलें उलयलां अशें। आनी तुमी गांवांतल्या लोकांक कोणाकूय विचारचें कोण येता वयता म्हणून, कित्याक हांव उलयता आसतना सॉफ्ट हार्टेड आनी सॉफ्टूच उलयता, म्हाका मोठें उलोवंक कळना। आनी तेंचो एकूच आरोप आसा की तुमी परस्पर खंय तरी सायन मारले आनी कुंपण जें आसा ताका परमिशन आपल्या जागेन कोणूय कुंपण घालूं शकता। कुंपणाक कितें हें आसा, कंपाउंड वॉल बिजनेस करूंक दिवना, फक्त कंपाउंड वॉलाक कितेंय करूं शकता। हे बाबतींत खंय तरी तांकां पंचायत मंडळाक विश्वासान घेवना म्हणून इशू जाला। सांगा, एक वर्स जालें लोकांचे हे फायली हाडून थेयता वर्सभर कशें हाडून दवरूं शकता। म्हयनो जाले का सेक्रेटरीच्या हातान तो पावर येता आनी 30 दीस जाले का आमकां न्हू पावर, नाजाल्यार आमचो DOP आमकां डायरेक्ट करता की तुमी दिवचें म्हणून। त्या हेचेर आमी मागीर वागतात तशें। ह्या बॉडीन आमकां लोकांक पिश्टोवंक बरें दिसना, सकाळचो लोक येता हांगा येवन बसता, ते आमच्यान पळोवन वचूं जाता। आतां 4 दीस जाले एकलो मनीस जेवन वता, तेकाच तुमी फाल्यां या आनी विचारा अशें कितें। पंचायतीन तुमी आपल्या सेपरेट कॅबीन केला आरोप केला तेंच्यांनी कॅबीन खंय केला तुमकां दिसता आतां कॅबीन आसा कसो आसलेलो थंय कॅबीन म्हणजे निवळ करूंक लायिल्लें, पण आतां हांव हांगाच बसला आमच्या म्हाका आवडना हाका आवडे बसपाक। तुमी सांगतात कोणाक भितून सोडूं नाका अशें खंय सांगलां हांवें? तेंच्यांनी आरोप केला ना, हांवें ना। लोकांक तुमी एक करा, काम करा, एक लोकांक तुमी 4-5 तुमी विचारा। हांव लोकांक भितर घेयना, घेता लोकां कडेन कशें उलयता, लोकांक विचारा तुमी न्हू। इलेक्टेड मेंबर ते कितेंय सांगूं शकता। म्हणून एक लास्ट क्वेश्चन, इतकें तुमी आतां म्हटलें की 1 वर्स जालें तुमी तेंच्यो फायली हाडून दवरतात पंचायत मंडळ आनी तुमी येवन ते क्लियर केले। हय, एक तुमच्या दृश्टीन एक बरी गजाल तुमी सांगता त्या प्रमाणे। पूण खंय तरी बाकीच्या पंचायत मंडळाक विश्वासान घेवंक जाय आसलें अशें दिसना तुमकां? तशें म्हणना पळय, कशें जाता लोकांक येता बसता वता बरें दिसना न्ही। आनी हांवें बिजनेस करपाक दिना, फक्त कुंपणाक कांय व्हडलेशें हें जायना। आनी फस्टूच दिल्लीकाराची केस न्हय, ह्या पयलीं खूब हेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिल्या। कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता त्या टायमार ते म्हणटा 3 मीटर रोड आसता, मागीर म्हणटा 6 मीटर, अशें जाल्लेलें आसा केस। हांवें हँडल केल्या फाटल्या दिसांनीच केल्या। आनी लोकांक ते सांगता कितें
की इन्स्पेक्शन हांवें मागलां पण कोण मागता ते तुमकां कळ्ळां आसतलें कोण मागतात ते आनी थंय गेले का वेगळेंच जाता. पूण हो एकूण सगळो जो प्रश्न आसा येदे व्हडलें रामायण घडलें हो खंय तरी देणे घेण्या वरून जाला अशें तशें म्हाका दिसना. पण हांव कशें कायद्यान वयता म्हाका कांयच देणे घेण्याचें म्हाका काय उलोवपाचें ना कित्याक हांव कायद्याचें मनीस म्हणून हांव कायद्यानूच वयता. थँक्यू. वसुदेव तुमी हांगा वेल्ला काणकोण पंचायतीचे पंच जावन आसा आनी आतां म्हापशाचे जे गट विकास अधिकारी आसा तेंचे सोबत तुमची सगळी पंच मेंबरांची मिटींग जाली. नेमकें कितें थारलें कितें निर्णय जालो? ज्या दिसा पळय ग्रामसभा जाली आनी ते ग्रामसभेक विशय येयलो की ग्रामसभा लोकांनी बंद केली कित्याक ऑब्जर्वर धाडूंक ना म्हणून व्हिडियोन ऑब्जर्वर धाडूंक ना म्हणून तो एक इश्यू जालो. ताका लागून ग्रामसभेच्या लोकांनी डिमांड केलो जो पर्यंत ऑब्जर्वर येना तो पर्यंत ग्रामसभा घेवपाची ना म्हणून तो एक जालो. त्याच प्रमाणे एक शेनवारा दिसा मिटींग आसली आमची मिटींग आनी ते मिटींगेन आमी अशे थोडे फायली आसल्यो आनी विविध तरेचे आमचे एप्लिकेशन आसली ती आमी हे केल्ली. पण एक फायल नितीन शेट्टी म्हणून हेची फायल आसली पळय ती कंपाउंडाक गेल्ली फायल आनी ती कंपाउंडाक व्हरलें आमी तेजें इन्स्पेक्शन मागलें कित्याक तर लोकांचे थंय कंप्लेनी आसले ट्रेडिशनल वाट आसली म्हणून आनी ताका लागून ते आमी इन्स्पेक्शन मागलें आनी इन्स्पेक्शन सगळो ठराव बिराव बी तो सगळो बरयला इन्स्पेक्शन म्हणून. आनी सडनली सेक्रेटरीन ती ताका लायसन इश्यू केलें आनी हो कोण देल्लीकार हो लायसन इश्यू केलें हें आमकां सुद्दां कोणाच्याच नजरेक हाडूंक ना. इवन सरपंच हांगा आसली जाल्यार सरपंचाच्या नजरेक हाडूंक ना. त्या दिसा हांव पर्सनल आसलो हांगा जाल्यार आमकां तो कळोंक ना कोण आनी कितें येयला पळय तो तेजे कडेन येयलो उलयलो कितें केलें तेंचें सेटींग ते रूम एक स्पेशल रूम केला तेणी विदावट परमिशन ऑफ सरपंच कितें आनी ते रुमान ती कोणाकूच भितर घेयना आपूण बसता आनी क्लार्कांक बी सगळ्यांक सांगून दवरले जो आपणा कडेन जो कोण उलयूंक येता पळय तेन्ना तुमी भितर येवपाची न्हू म्हणून अशें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें. आनी आमी चड घेवन वचोंक ना. सरपंचानूय दिताले हो कोण हें केला ताका हांगा कोणी बसयला. आतां इतके वर्सां सगळे सेक्रेटरी थंय सगळ्यांच्या फुड्यान क्लार्कां आहा पळय तेंच्या फुड्यान बसताले. मागीर ते आमी आतां कितें ताका विचारपाचें म्हणून मिटिंगूच विचारपाचें म्हणून आमी हें केल्लें. पण मिटिंगूच आमची त्या दिसा जावंक ना तें कारण कितें ही नितीन शेट्टी आहा पळय न्हू ताका लायसन इश्यू केलें म्हणून आमकां कळ्ळें आनी तेजी फी घेतली आनी लायसन इश्यू केलें. तिका विचारलें हें लायसन तूं कशें इश्यू केलें हें आमकां कोणाकूच आमी 9 मेंबर आसले एकल्याकूच उत्तर दिवंक ना. बाबा हेणीन सांगलां तेणीन सांगलां लायसन दी म्हणून कांयच ना आनी फक्त उग्गी रावता ती आनी म्हणटा कितें आपल्या मानेन दुखता आनी हातून दुखता आनी आपूण आतां बंद करता आनी ती मिटींग अशीच बंद केली ती. आनी ते हो सगळो इश्यू आहा पळय तो हायलायट जालो त्या दिसा ग्रामसभेक आनी आयज व्हिडियो हांगा इन्स्पेक्शनाक येयलो पळय तेन्ना आमी व्हिडियो दाखयली तेजी कितें कर्मां आहा पळय ती दाखयली. हे अशे जागे दवरपाचे प्रोसिडींग बुकाचेर ह्यो आमी त्या दिसा मारून घेतले लायनी मारून घेतले आनी हांगा मागीर ते फाटल्यान बरोवपाचें कितें अशें पळय हे पळय हे पळय हे अशें ब्लँक दवरप आनी मागीर बरोवप कितें आनी त्याच पद्दतीन तेणी तें लायसन इश्यू केला तेजें आनी तें लायसन इश्यू करपाक आमी रेजोल्युशन पास करूंक जाय तें रेजोल्युशनूय पास करूंक ना तेणी. वो बाय फोर्स तेणीन आतां कोणाक सगळे नियम आहा पळय ते धाब्यार म्हणून जाल्यार व्हिडियोक आमी हे दाखयले जाल्यार व्हिडियो सांगता आतां तेजेर लायनी मारा म्हणून लायनी मारल्यो प्रकरण मिटलें हें न्हू. पूण आमी सांगलें ना म्हणून हे लायनी मारूंक आमी दिना हो बूक आमी सरपंचान आपल्या ताब्यान घेतला तो आमी विजिलन्साक दिता म्हणून बूक अशें हे केलां. आनी व्हिडियो पयशे जालो कित्याक आपूण हेजेर कांय डिसिजन दिना म्हणून आनी तो आतां गेलो धरून. आयची मिटींग आसली ती ऑफिशियली ना आयची व्हिडियो त्या दिसा पळय ग्रामसभेक कितें इश्यू जाला पळय तें आयकून तो पंचायतीन येयल्लो तेन्ना हांवूच नासलो हो आमचो अशोक आल्लेकर आसलो तेन्ना मेंबर तेणीन तेन्ना सांगलें तूं क्लार्कांक सांगलें सगळ्या मेंबरांक आपय आनी आपूण कितें आहा तें पळयता म्हणून इन्स्पेक्शन करता म्हणून तो इन्स्पेक्शन येयलो. आनी व्हिडियोक आमी ती त्या दिसा शेनवारा दिसा आमी कंप्लेन दिल्ली व्हिडियो म्हणटा आपणाक पावोंक ना म्हणटा. आतां ही कॉपी आतां ताका दाखयल्या आमी पूण तेज्या ऑफिसान शेनवार आनी आयज जालो कोण वार बेरेस्तार जालो तरी म्हणटा तो आपल्या नजरेक येवंक ना म्हणटा तो कॉरस्पॉन्डंट म्हणटा थंय इतके आहा म्हणटा तो कितें
अरे आतां ताका व्हिडिओ कितें जाल्ले येदो व्हडलो इश्यू जाला, पेपराचेर हायलायट जाला, सगळ्या हेजेर वर्तमानपत्राचेर सगळें हायलायट जालें, तुका ही खबर ना. आतां हेजे आतां झेरॉक्स मारून गेला तो, मागीर डायरेक्टराकूय गेला आनी व्हिडिओकूय गेले, सेम डे गेल्या, ते सेक्रेटरी असलेली कर्मां केल्या म्हणून. आमी आतां हे प्रकरण आहा ती विजिलन्सा कडेन सोंपयता आनी जो पर्यंत आमकां सेक्रेटरी दुसरी येना तो पर्यंत आमी कांय हें करूं शकना, कित्याक आमचो विश्वासूच ना तेजेर. हो एक गजाल आतां गांवच्या लोकांचे विविध समस्या आसतात, खंय सायनी वेळ आसता आनी कितें ते अशा वेळार तेंचे बाबतींत कितें निर्णय घेतलो? हय, तेजे म्हणजे आमी आतां कितें आहा पळय तें न्हू, डायरेक्टराक वचून मेळटा, ताका बूक दाखयता हो आनी कोणाक कोणाचें कितें पास जालें पळय नोट करता आनी ते इश्यू करूंक लायता. आनी हेची मेन टॅक्टीक कितें आतां मिटींग पळय ही लिव्हेर वयता, कित्याक 8 दीस लिव्हेर वयता आनी एकदां लिव्हेर व्हिडिओन लीव घातली म्हणून म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे व्हिडिओन ते दुसरो सेक्रेटरी अपॉयंट करूंक जावो. सोमार जर लीव घातली जाल्यार व्हिडिओ शेनवारा दिसा दुसरो सेक्रेटरी अपॉयंट करता आनी तो फक्त रेजिडंट इन्कम सर्टिफिकेट सायनी मारता आनी वयता आनी कांय करिना. अशें तेणें 15 दीस केले धरून, आनी तेज्या पयलीं आनी 8 दीस केल्ले. लोकांची कामां सगळो कोळ घालता हे सेक्रेटरी आनी वतात थंय कितें केलां पंचायतीन व्हिडिओन वेल्ला काणकाची पंचायत सारकी ना. हे हांगा सेक्रेटरी असले पळय नाटकां करता पळय ते कोण कांय कळना. ह्या सेक्रेटरी पासून तुमकां बरो पावरफूल वॉट फादर आसा अशें म्हाका दिसता. आमी आतां तेजेर कांय ती उलयना न्हू, कांय सांगिना ती. तुका सांग म्हटलें आमी सगळें हें करता, कितें आहा तें सॉल्युशन काडया तेजेर. कोणी तुका सांगलें पण सांगिना ती. कितें म्हणटा ती आतां पळय आमी आतां व्हिडिओच्या फुड्यान ती सांगता आमी जो पर्यंत दुसरो सेक्रेटरी येना तो पर्यंत आमी हांगा हो बूक तुजे स्वाधीन करिना, आमकां तुजेर विश्वास ना म्हणून सांगलें. तर ती म्हणटा हांगा मेजार हात मारता आनी म्हणटा आपूण हांगाच रावतली म्हणटा. अशें आतां ते व्हिडिओच्या फुड्यान सांगलें न्ही, व्हिडिओन तारी आहलो पळय तेच्या फुड्यान सांगलें. असो जालो इश्यू. आतां समज घेवं येता न्हू, ती पळय ज्या पर्यंत उलयता पळय आतां तेणी कॅबीन केलें सरपंचाक सांगूंक ना. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकर.